एक म्हत्वाचो विशय जो आज आमी घेतात तो म्हळ्यार बेळगांवचो, जो विशय फाटल्या सप्तका सावन आमी परत परत हायलायट करत आसात की एसेन्शियल सर्विसीस गोंयांत बेळगांव सावन येतात. मेन म्हळ्यार भाजी, दूद, तांतयां सुद्दां. सो अशे परिस्थिती भितर बेळगांव वेजिटेबल मार्केटा भितर आज बरोच बोवाळ जालो, कारण लॉकडावनाची जी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन्स आसात ती आनीक जो एक ट्रान्सपोर्टेशना लागपी काळ आनी वेळ हांचें गणीत कशेंच जुळना आनी वेजिटेबल होलसेल वेजिटेबल मार्केट आज तांणी बंद केलें. कितल्या काळा खातीर मुखार कितें ह्यो सगळ्यो गजाली खूब म्हत्वाच्यो गोंयच्या दृश्टींतल्यान. आनी ताजेर उलोवपाक आमकां जॉयन जातात बेळगांव सावन आमचे कॉरस्पॉन्डंट लुईस रॉड्रिग्स. लुईस बाब, वेलकम. सगळ्यांत पयली गजाल, नेमकें कितें घडलें जाका लागून होलसेल वेजिटेबल मार्केट आज बंद केलें? प्रमोद बाब, देव बरी सांज. बेळगांव कालचे परस आयज खूब सोबीत, खूब नितळ आनी वातावरण खूब बरें आसा. पूण कालची जी परिस्थिती आसली ती खूपच अशी विदारक अशी परिस्थिती आसली. काल दिसभर म्हणजे परवा रातींतल्यान जो पावस सुरू जालो ते काल दिसभर पावसान हांगा फेल घालिल्लो. तेच प्रमाणे स्टॉर्मी वेदर आशिल्लें आनी हाचो परिणाम म्हळ्यार जे आमचे दोन सुवातींनी जे वेजिटेबल मार्केट शिफ्ट केल्ले आसा, एक आमचे आरटीओ ग्राउंड आणि दुसरे आसा ते सीपीएड ग्राउंड. तर ह्या दोन्ही मार्केटा भितर जे प्रशासनान शेड्स उबे केल्या, टेम्पररी शेड्स उबे केल्ले आसात पत्र्याचे, त्या पत्र्याच्या शेडा भितर उदक घुसपले. दुसरे सुवातेर ते ग्राउंडाचेर सगळो चिखल जालो, सगळीकडे उदक आशिल्ले आणि त्या खातीर जे व्यापारी आणि शेतकरी हांकां खूप त्रास जालो. शेतकऱ्यांनी काल भरपूर भाजी हाडिल्ली आणि ती भाजी ऍक्च्युअली तशें पळोवंक गेल्यार जर वातावरण बरें आसलें जाल्यार आयज गोंयकारांक एक ताजी आणि भरपूर सवाय दरान भाजी मेळपाची आशिल्ली. पूण कालच्या त्या वातावरणाक लेगून काल भरपूर पावस जालो आणि शेतकऱ्यांनी अक्षरशः ती भाजी उडोवन दिली, ग्राउंडाचेर उडोवन दिली. या गो हेड. आणि ताचो परिणाम असो जालो की गोंयांत कालय भाजी तितलीशी वचूंक शकूंक ना. त्या पासत ह्या लोकांनी खूप नाराजी व्यक्त केल्या आणि ह्या जे वेपारी आसा तांचे म्हणणे अशें आसा की प्रशासनान जी व्यवस्था केल्या ती खूप दिसाळ अशी व्यवस्था आसा. म्हळ्यार पयले सुवातेर एक तर 4 तास मेळटात तांकां लोडिंग अनलोडिंग करपा खातीर, फाटल्या आठवड्यान सांगले ते भशेन. आणि दुसरी गजाल, ह्या वातावरणान तांचे जे हमाल आसात त्या जे लोड करतात, व्हेजिटेबल लोड अनलोडिंग जे करतात, तर ते पावसात मेळ्ळे आणि ते भिजले आणि जर तांकां जर मातसो खोंकली वा जोर आयलो जाल्यार तांकां कोविड पॉझिटिव्ह डिक्लेअर करतले आणि कोविड पॉझिटिव्ह डिक्लेअर केल्या उपरांत तांकां जर हॉस्पिटलात ऍडमिट केले तर तांकां ती जी हे ट्रिटमेंट आसा ती तांकां परवडत सारकी ना. हांव बेळगांव होलसेल व्हेजिटेबल मार्केटचो अध्यक्ष दिवाकर पाटील आसा ताचे कडेन उलयतालो. दिवाकरान म्हाका सांगले की ही प्रशासनान एक प्रकारची एक तरेची होलसेल व्हेजिटेबल मार्केटाचेर व शेतकऱ्यांचे गळचेपी सारखी सुरू केल्ली आसा आणि त्या खातीर जो पर्यंत तांणी बरी व्यवस्था करिनात व जे आमचे ओरिजिनल मार्केट आसा एपीएमसी मार्केट यार्डात थंयसर आमकां शिफ्ट करिनात तो पर्यंत फाल्यांतान आमी हे मार्केट होलसेल मार्केट जे आसा व्हेजिटेबल मार्केट ते बंद दवरतले. आयज सोमारा वीकली ऑफ आसता होलसेल व्हेजिटेबल मार्केटचो. तर अशें दिवाकर पाटलान आमकां सांगला आणि ह्या खातीर तांणी खूप कंबर कसून आता एक ठाम निर्णय घेतलो आसा. प्रमोद बाब, कितले काळा खातीर बंद उरतलें आणि गोंयच्या भाजयेच्या पुरवणेचेर हाचो कितलो परिणाम जातलो? हे जे बंद डिक्लेअर केल्लो आसा तो असो एक अजून अनिश्चित काळा पर्यंत बंद उरतले अशें तांणी आयज म्हाका सांगला. कित्याक तर फाटल्या एक लागीं 15-20 दिसांत तांची प्रशासनातली हीच मागणी आसा की आमकां आमचे जे मूळचे जे सुवात आसा, जे बरे कन्स्ट्रक्ट केल्ले जे मार्केट आसा थंयसर आमकां शिफ्ट करा. एपीएमसी मार्केट यार्डा भितर थंयसर आमकां सगळी सुविधा आसा, थंयसर बरे शेड्स आसात आणि त्या खातीर आमकां लोडिंग अनलोडिंग करपा खातीर आमकां बरी सुविधा मेळटा आणि सोयीस्कर जाता. पूण प्रशासनान कितें केला, इन द रिजन ऑफ सोशल डिस्टन्सिंग तांणी हे मार्केट 2 सुवातींनी डिवायड केला. पूण ते सोयी परस गैरसोयच अधिक अशी हांगाची परिस्थिती जाल्ली आसा आणि सगळ्यांच्या दृश्टीनी ही गैरसोय सगळ्यांक जाता. त्या खातीर तांणी हे अनिश्चित काळा पर्यंत आमी बंद दवरतले अशें सांगले. गोंयचेर हाचो कितलो परिणाम जातलो?
गोंयचेर नक्कीच परिणाम जातलो, कारण कित्याक आयज तर सोमार, काल भाजी बनवूंक ना, काल म्हळ्यार म्हाका दिसता भाजी खुबशी वेस्ट गेली. काल हांवें तेजे रेकॉर्डिंग धाडला की सगळे कडेन बरी बरी भाजी आसली ती सगळी कितें जाता तांणी शेतकऱ्यांनी उडोवन सोडल्या. त्यामुळे त्या खातीर काल भाजी लोड जावंक ना. आयज तांचो विकली ऑफ, सोमार विकली ऑफ आसता होलसेल व्हेजिटेबल मार्केटाचो, आणि फाल्यां तांणी बंद दवरपाचो निर्णय घेतला. त्यामुळे फुडले जे 2-3 दीस असतले ते गोंयकारांक खातीर खूप अडचणीचे असतले, कारण भाजी पावची ना. आता फाल्यां तुम्ही म्हणतात की कांयच भाजी पावची ना. अशेंच ताचो अर्थ जालो. फक्त आता जे गोंयचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे जे सप्लायर्स आसात ते कितें करतले फाल्यां, ताचेवर आता सगळी फाल्यांचे भाजी सप्लायचे जे हे आसा निर्णय, या भाजी सप्लायची स्थिती ती अवलंबून आसा. प्रमोद बाब, तुम्ही म्हणतात की जो नॉर्मल मार्केटां भितर भाजी येता बेळगांव सावन, ती फाल्यां सावन अनिश्चित काळा खातीर येवची ना. हॉर्टिकल्चराच्या आउटलेटांचेर जे सप्लायर आसात ते कितें भुमिका घेतात हे पळोवची पडटली. पळय पळय सामकें सामकें पळय. एक गजाल जस्ट वता विचारता, वादळाचो बेळगांवाक कितें परिणाम जालो काय कितें, कितलो परिणाम जालो, लुकसाण बी कितें जालें काय कितें? वादळाचो तितलोसो परिणाम संपूर्ण बेळगांवचेर जालो ना. एक काही तुरळक सुवातीचेर, फॉर एक्झाम्पल उदाहरणार्थ काही सुवातीचेर थोडी झाडां कोसळ्ळी, काही घराचेर ते खांब कोसळ्ळे, आणि काही घरांचे थोडेशे पत्रे उडून गेले. तो बेळगांव आणि बेळगांव जिल्ल्या भितर ही परिस्थिती. पण तितले व्हडलेशे असे काही लुकसाण झाले ना वादळा खातीर. आणि वादळ आयज तान शांत जाला. आयज परिस्थिती खूप बरी आसा. तुम्ही पळयता आसात बॅकग्राऊंड, एक आयज बरे वातावरण बेळगांवांत आसा. लुईस बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. परत फाल्यां परां उलोवया, कारण भाजी नासतना गोंयकार कितें करतलो म्हाका दिसता हो प्रश्न. आनीक जशें लुईस बाबान सांगलें, अनिश्चित काळा खातीर जो मेरेन तांकां आपल्या आदल्या सुवातीचेर परत बसपाक दिनात, तो मेरेन अनिश्चित काळा खातीर मार्केट, होलसेल व्हेजिटेबल मार्केट बेळगांवां बंद दवरपाचो तांणी निर्णय घेतला. सो गोंयचेर हाजो कितें परिणाम जातलो, जशें तांणी सांगलें, आयताराक चडशी भाजी पावली ना. आनी एक गजाल आसा की आयताराक वादळाक लागून खुबशे जाण भाजी घेवपाक गेलेय नात. सो सोमारचो प्रश्न जो आसा तो तितलो उप्रासलो ना. आज हॉलिडे, मंगळाराक भाजी एनिवे खूब कमी येता किंवा येना बेळगांव सावन. सो बुधवारा सावन जशें लुईस बाब सांगताले की तो जो बुधवार, बिरेस्तार, शुक्रार, आय थिंक दीज आर व्हेरी क्रुशल 48 hours to 72 hours, जंय बेळगांवचें चित्र स्पश्ट जातलें. सो अनिश्चित काळ हो निश्चित जाता काय कितें तेंय पळोवचें पडटलें. आनी त्या दृश्टींतल्यान गोंयच्या सप्लायाची गजाल म्हाका दिसता हो जो प्रश्न आसा, जो आमी वेगवेगळे कारणां खातीर फाटल्या सप्तकांत परत परत सांगताले की जितले प्रशासनान हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा, एक कम्युनिकेशन लायन ओपन करपाची गरज आसा बेळगांवच्या प्रशासना कडेन, आनी उलोवपाची गरज आसा. आनी इव्हेंच्युअली खंयच्याच परिस्थिती भितर एसेन्शियल सर्विसीस ज्यो आसात आनी एसेन्शियल कमोडिटीज ज्यो आसात तांचो तुटवडो, तांची शॉर्टेज जावपाक जायना, जाका लागून कर्फ्यू सारक्या ह्या काळा भितर पॅनीक जावचो ना सामान्य लोकां भितर. थँक्स अ लॉट लुईस बाब. जशे दीस वतात फाल्यां परत उलोवया, वील नो क्लियरर पिक्चर.